लंगड्याच्या राखणदारा या बेतोडकाराच्या करुणाकारा आयज जेव्हा कसंशेचे आणि बेतोडचे लोक तुमच्या जेवणाकडे येयल्ले आसा देवा फाटल्या म्हयन्याच्या 24 तारखेर बुधवाराक आमी एक घरांगणा घेतली की हेचो प्रकल्प जो आसा हो बंद जावचो रद्द जावचो आणि 8 दिसां भितर हो प्रकल्प कितें निर्णय लागचो अशें देवा तुमच्या जेवणाकडे आमी मागणें केल्लें आणि हो प्रकल्प रद्द जाल्या उपरांत आमी तुमकां एक जांभूळ अर्पण करतले अशें देवा आमी तुमच्या जेवणाकडे मागलेलें. बुधवार आणि आयतार देवा तुमचो दीस त्याच प्रमाणे आयताराचो सुटयेचो दीस आसून सुद्दां जे आमदार आसा मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी एक निर्णय केलो की हो प्रकल्प जो आसा हो रद्द जाता अशें म्हणून. तेन्ना देवा राखणदाराक आयज अशें दिसता की आयज जे म्हणजे मनांच्यान आमी एक कसमशेच्या कारांनी आनी बेदरकारांनी जे तुमच्या चरणा कडेन मागलेलें ते देवा आयज खंय ना खंय तरी पावन जाल्लें आसा आनी तें आयज हांगा सिद्ध जाल्लें आसा. तेन्ना देवा राखणदारा अशीच तुमची अखंड कृपादृश्टी आमच्या कसमशेच्या आणि बेदोडेच्या वाठारांत तुमी दवरची. हो प्रकल्प जरी रद्द जाला अशें तोंडी जरी जाल्लें आसा तरी देवा राखणदारा आमकां हेजेर पेपराचेर तुमी एक कागदपत्र व्यवहार जो आसा हो जाता तितले बेगिनाचेर बेगीन करून दिवचो अशी देवा तुमच्या चरणा कडेन आमी विनंती करता. तेच प्रमाणे देवा राखणदारा जी ग्रामपंचायत आसा थंय एक आमी एक स्पेशल ग्रामसभा मागिल्ली. ती ग्रामसभा घेवपाक सरपंच हो खंय ना खंय तरी टाळटाळ करता. देवा राखणदारा ही आतां ग्रामसभा जी आसा 21 तारखेर जावपाची आसा. हो विशय ग्रामसभेक मांडून हेजेर एक ठराव आमकां तुमी संबंद करून दिवचो. तुमची कृपादृश्टी देवा राखणदारा तुमी दवरची. हे सरपंचाक देवा सद्बुद्धी दिवची. तुमी जो ते टाळटाळ करता तेजेर कांयच तुमी कोप करचो न्हू देवा राखणदारा, कारण तेकाय बायल भुरगीं आसा तेन्ना तेका तुमी तेजेर कांयच कोप करचो न्हू. आमी देवा राखणदारा आयज पर्यंत हे प्रकल्प जो आसा हो प्रकल्प बरे भाशेन आमी निभयल्लो आसा आणि आमकां देवा हेजे फुडें खंयच कोणा कडेनूच कांय वायटपण करपाचें ना. तेन्ना एक ग्रामसभेकूय एक ग्रामसभा जी आसा देवा राखणदारा ही ग्रामसभा बरे भाशेन जावची आणि देवा राखणदारा हे कसमशेकार जशे एक जाल्ले आसा तांकां एक बुटीक जशे ते रावले आसा देवा राखणदारा तेच प्रमाणे हेजे फुडें देवा राखणदारा तुमी तांकां अशेंच दवरचे आणि देवा राखणदारा आमकां थंय खंय ना खंय तरी आमचें विभाजन करपाचो प्रयत्न जातलो. थंय तुमी तिगांयनी तुमी आमचो तळ्याचो लंगड्याचो आणि घुंगराचो अशे तिगूय जाण जे तुमी आसात आणि देवा राखणदारा आमी मदीं आसात. तुमची अखंड कृपादृश्टी दवरची. तुमच्या चरणा कडेन आमी हांगा सांगलेलें त्याच प्रमाणे तळ्याच्या आणि लंगड्याच्याकूय आमी रोड आनी कामां दिल्लीं आसा तिवूय देवा तुमी थंय तेंच्यांनी ती पावन करून घेवची. तुमी तुमच्या चरणा कडेन आयज आमी हे रोड आनी कामां घातलेलीं आसा तिवूय देवा राखणदारा तुमी हे पावन करून घेवची अशी तुमच्या चरणा कडेन विनंती करता. तेच प्रमाणे जे आमचे रिपोर्टर आसा हे रिपोर्टरांनी आमकां खूब आमकां हेल्प केल्लें आसा. देवा राखणदारा पावस वत आनी थंडी अशी म्हणनासतना ते लोकांची सेवा करता. तांकां देवा तेंचेर तुमी तुमची अखंड कृपादृश्टी दवरची. कांयच आमचे कडल्यान तेंच्यांनी लोभ करिनासतना कांय स्वार्थ करिनासतना तेंच्यांनी देवा राखणदारा आमची जो बातमी जी आसा ती दोंगरार चडोवन आनी सगळ्याक चडोवन देवा राखणदारा लोकां पर्यंत सरकारा पर्यंत पावोवन आमचो प्रकल्प रद्द करपाक तेंची खूब मोलाची भुमिका आसा. तेन्ना देवा राखणदारा तुमी तेंचेरूय अखंड कृपादृश्टी दवरची. तांकां देवा ते भोंवता आसतना तुमची राखण करची देवा राखणदारा अशी तुमच्या चरणा कडेन विनंती करता. परत एकदा देवा राखणदारा तुमचे कडेन मागता की आमची कसमशेचे भाव जे आसा हे देवा राखणदारा जशे आयज 50 ते 60 वर्सांनी एकठांय येयल्ले आसा अशेंच देवा राखणदारा तुमी तांकां एकठांय दवरचे. आमची भावी पिळगी जी फुडें येवपाची आसा जी भुरगीं आसा तांकांय देवा राखणदारा तुमी हेजे फुडें बरे भाशेन दवरचे. तेंच्या मनान कांय देवा तांकां राखणदारा तुमच्या बद्दल सद्बुद्धी प्राप्त करून दिवची. तुमची देवा सेवा करपाची तांकां बुद्ध दिवची देवा राखणदारा आणि तुमची अखंड कृपादृश्टी तुमी तेंचेर दवरची. तेंचे घरचे तेंच्या कुटुंबाचे सगळ्यांचे देवा राखणदारा तुमी बरे करचे सांबाळ करचे देवा आणि कल्याण करचे. श्री लंगडेश्वर महाराज की जय.